सद्याक आमी आसा मुर्मुगांव प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट अथॉरिटी MPDA आणि आमी जाणा हालींच एक भुतानी इन्फ्रा प्रोजेक्ट हाजेर एक मोठो बोवाळ गोंयभर चल्ला. जेन्ना स्टार्टींग हो बोवाळ जालो एक भुतानी प्रोजेक्ट एक प्रपोज जालो सांकवाळ सावरफोंडे गांवांत आनी जेन्ना हो गांवांत प्रपोज जालो गांवचे स्थानीक लोक जे आसा एक्टिविस्ट आसा जे गांवचे लिडर आसा तांच्यांनी एक मोठो बोवाळ केलो आनी तांच्यांनी सांगलें की हे सोसायटीचेर सुमार 700 विला येतले आनी ताका परमिशन ना तुमचे कडेन जागो ना आनी हाजे मागीर एक मोठो बोवाळ जालो. तो बोवाळ करता करता काँग्रेसीचे लोक थंय येवपाक लागले, लोकांक सपोर्ट गांवच्या लोकांक सपोर्ट मेळपाक लागलो आनी खंय तरी हो इशू मागीर एक मोठे दर्जाचेर स्प्रेड जावपाक लागलो. तेन्ना हे जे भुतानीचे प्रोग्रांट आशिल्ले तांच्यांनी सांगलें की आमचे कडेन सगळी वॅलीड परमिशन आसा. मागीर लोकांनी एका फंक्शनाक गेल्ले कडेन CMाचेर क्वेश्चन घातली, TCP मिनिस्टराचेर क्वेश्चनां घातली आनी खंय तरी TCP मिनिस्टर आनी CMानी क्लॅरिफिकेशन दिलें की आमचे खंयतलेच इन्वॉल्वमेंट ना. आनी जेन्ना PDAन भुतानीन सांगिल्लें की आमचे कडेन MPDAची सगळी अप्रुवल आसा जाल्यार आमकां आयज एक न्यूज कळून आयिल्ली आसा की हेच भुतानी प्रोजेक्टाक हेच MPDAन जी तांकां पयलीं परमिशनां दिल्ली अशी जे क्लेम करतात तांच्यांनी आयज MPDAन हे भुतानी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टाचेर एक शोकॉज नोटीस काडिल्लो आसा आनी आमच्या हातान तो आतां सद्याक शोकॉज नोटीस आसा आनी तातूंत बरयल्लें आसा द ऑथॉरिटी हॅज इशूड डेव्हलपमेंट परमिशन्स वाया ऑर्डर नंबर MPDA dated 2 February 2024 based on approval obtained from the government wide PDA section permission meeting dated 25th January 2024 under section 44. पूण सद्याक whereas there has been complaint by Narayan B. Naik, Antonio Vaz आणि हांगा बरयलां Socorina Marquez Pidar Dimelo हांचे कंप्लेनीचे बेस्ड ऑन दीस कंप्लेन्स आयज PDAन तांकां शो कॉज नोटीस काडिल्ली आसा. जे नारायण नायक आसा जे स्थानीक आसा तांचे कंप्लेनी हिशोबान कंप्लेन दिल्ली नारायण नायकान 7 मार्चाक 2024 ताणें बरयलां वाया ईमेल ताणें कंप्लेन दिल्ली. Strong objection on the issue of construction license to Parmesh Construction Company, Sankwal Village. Project is illegally proposed on 6 meters wide subdivision road. Mega project is proposed without 10 meters wide road. No proper infrastructure is available for existing residents and environment and forest NOC is not submitted. He allegation स्थानिक नारायण नायक हो इज ऑल्सो एन RTI एक्टिविस्ट हांच्यांनी एक कंप्लेन PDAन रेज केल्ली. दुसरी कंप्लेन आसा ती आमदार कुट्टाईचो आंतोनियो वाज हाणें 1 तारखेक 1/6/2024 हांच्यांनी एक कंप्लेन केल्ली अलॉंग वीथ रेप्रेजेंटेशन ऑफ लोकल. तांचें म्हणणें आसा की ही जी प्रोजेक्ट आसा हो खंय इज कमिंग अप इन सांकवाल विलेज आनी हो तांचे कंप्लेनीन बरयलां mega project coming up in it is identified the land is identified as private forest by Araujo committee. तांच्यांनी कंप्लेन दिल्या की 10 मीटर रस्तो अवेलेबल ना. लोकल आमदार खंय ते सायटीर गेल्लो अलॉंग विथ रेजिडेंट्स एंड ऑब्जर्व दॅट मॅसिव ट्री फेलिंग इज डन इन द सेट प्रॉपर्टी. तांच्यांनी आनी सांगलां की उदकाचे इलेक्ट्रिसिटी एंड सिवेज प्रॉब्लम वील बी फेस्ड बाय द विलेज ऑफ सांकवाल एंड कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएंसी एट लार्ज. तांचें म्हणणें आसा की फ्लोरा एंड फॉना वील बी डिस्ट्रॉयड आनी तांच्यांनी रिक्वेस्ट केल्ली आसा टू लूक एट द मॅटर इन द अर्लियस्ट एंड टेक नेसेसरी एक्शन. आनी हे लोकल आमदार आंतोन वाजान हे लेटर जे आसा ही इज ऑलरेडी सबमिटेड टू दी TCP डिपार्टमेंट. तांचें हेंय म्हणणें आसा प्रॉपर्टी एज फॉरेस्ट विथ डेन्स ट्री कॅनोपी एंड इट्स इको सेन्सिटीव कम्प्रायझिंग ऑफ abundance of forestic species of trees with natural green cover. आनी तांचें म्हणणें आसा की प्रॉपर्टी इज zoned as C1 though the same is not in municipal area. ताजे मागीर एक थर्ड कंप्लेन आयल्या मिस्टर पीटर डिसूजा आनी हांच्यांनी बरयलां की प्रॉपर्टी झोन केल्या C1 though the same is not in the municipality area. ताजे मागीर तांच्यांनी बरयलां की C1 झोनाक 10 मीटर वायड रस्तो जाय. तांच्यांनी सांगलां की एक जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें टू डिटरमाइन द width of access of the road and factual aspects that have been misinterpreted. आनी इमिजिएट सस्पेन्शन ऑफ डेव्हलपमेंट परमिशन. हे पीटर डिसूजा हो एक स्थानीक आसा आनी एक लोकल लिडर आसा तांच्यांनी ही कंप्लेन केल्ली PDAन. ताजे मागीर एक कंप्लेन आयल्या सोकोरिन मार्कीस आनी पिदार डिमेलो आनी तांच्यांनी चीफ टावन प्लॅनराक एक कंप्लेन लेटर बरयल्लें आसा. तातूंत तांच्यांनी बरयलां की परमेश कन्स्ट्रक्शन कंपनी
अलायन्स भूतानी इन्फ्रा हांच्यानी खंय लँड ग्रॅब केल्या आनी तांची प्रॉपर्टी एनक्रोच केल्या सर्वे नंबर 257/1 फोर्सफुली आणि एक कंपाऊंड वॉल बांधला खंय एक वॉल बांधला खंय इन्स्पायट ऑफ स्ट्रॉंग ओपोजिशन बाय देम तांच्यांनी बरयलां की दे आर दी ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द लीगल हेयर्स ऑफ लेट मिस्टर फ्रांसिस्को वालिस area of 4,000 square meter is co-owned by them and Bhutani Infra does not own the area as stated in form number 1 and 14. It is alleged that Bhutani Infra does not have documents with them to show their ownership over the entire property. Continue hearing बरयलां की Bhutani Infra has utilized FAR to the extent of 200% from the property and measuring 35,050 square meter which they are claiming is not entitled to म्हणजे परमेश भूतानी इन्फ्रा आसा तांकां हे एंटायटलमेंट ना तरी आसतना तांच्यांनी 200% FAR क्लेम केल्ले आसा आनी हाका लागून हे सगळे बेस्ड ऑन ऑल दीस कंप्लेन्स बाय आमदार नारायण नायक मागीर पिटर फेर्नांडीस हांचे हे कंप्लेनीचे हिशोबान आयज PDAन एक शो कॉज नोटीस काडल्या भूतानी इन्फ्राक आनी तांच्यांनी तांकां क्लियर मेन्शन केलां please do note that if no reply is received within 7 days from the receipt of this notice, authority shall proceed and take further necessary action as deemed fit. ही जी नोटीस काढल्या संजय हगर्णेकर हो मेंबर सेक्रेटरी PDAचे सद्याक आमी PDAन आसा आनी PDAचे भायर आसा आमी गेल्ले भितर मेंबर सेक्रेटरी आसा का पळोवपाक पूण तो सद्याक तरी अजुनूय ऑन ड्युटी हांगा पाविल्लो ना आनी आमच्या हातांनी शोकॉज नोटीस आसा आनी आमचे ह्या चॅनला मार्फत आमी आयज सांगूंक सोदता की सद्याक जे भुटानी इन्फ्रा जे सांगताले की आमचे कडेन सगळे वॅलिड परमिशन आसा PDAचे आसा त्याच PDAन बेस्ड ऑन सर्टन कंप्लेन्स बाय दे MLA आनी बाकीचे लोकल स्थानीक लोकां वयल्यान जे कंप्लेन आयल्या ताजे वयल्यान आयज ही एक शोकॉज नोटीस तांकां इश्यू केल्ली आसा वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक.